आयतार 4 फेब्रेर 2024 साद्या काळाचो 5वो आयतार. मुखेल म्हूण मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक ओजें न्हय, नियाळाक आदार. जिवीत देवान दिल्लें एक फुकट देणें जें आमी सदांच समारंभूंक जाय. आमी आमच्या वाडदिसाक आमी जिविता पासत देवाक आर्गां दिता. न्हयच फकत एकूच दिसाक पूण सदांकाल देवाक आर्गां मोहिमा दिवंक जाय. तर कांय पावटी आमी जिवितांत निराशी जाता. आमचे कश्ट विसरून खुशाल रावूंक खूब प्रयत्न करता, पूण तशें घडना. आमकां दिसता जिवीत एक ओजें कशें जालां जें बरे भाशेन सारूंक जायना. कांय पावटी आमी दुसऱ्याक पळयतात आनी म्हणटात, ती कितली खुशाल आसात आपल्या जिवितांत आनी म्हजें जिवीत कश्ट त्रासाचें कित्याक. आनी अशें चिंतून कांय पावटी आमी आमचो जीव सोंपयता वो रिस्कार घालता. जिवीत भारान भरलोलें ओजें न्हय, पूण आमीच करून घेता जेन्ना आमकां जाय तशें जायना. तर सगल्याच्याच जिवितांत निराशीपण आसताच. जिवीत भारान भरलेलें आसता, पूण केन्नाच जिविताक कसचें न्हय. आयज संवसारांत कितलो लोक भुरग्याक जिवेशी मारून उडयतात, वळवळे काडटात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जायत्या लोकांक बरो करता आनी तांकां नवें जिवीत फावो करता. शिमावाची सासूक बरी करता, देंवचार काडटा आदी, आनी ती आपल्या नव्या जिविता पासत देवाक वाखाणटात. म्हजो थाराव, सदांच म्हज्या आनी दुसऱ्याच्या जिविता पासत हांव जेजूक वाखाणणी दिवंक वावुरतलों.